Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज सेजा गोवा गेट ते हातुर्ली जंक्शन म्हणजे तिकाचल जंक्शन या रस्त्याच्या हॉट मिक्सिंग कामाचो आज शुभारंभ हांगासर जाला आणि या प्रसंगी आमच्या वांगडा उपस्थित आसात गोंय जिल्हा पंचायत सदस्य श्री सोलनकर सर, गोंय पंचायतीच्या सरपंच सभापती सीमा आरोंदेकर, पंच सदस्य विजय कोळे, विश्वास सोडणकर, पुन्ना मांद्रेकर, बाकी सगळे हेर मानेस्त संतोष आमचो उपसरपंच संतोष गडेकर, तशे हेर मानेस्त आमचे भारतीय जनता पक्षाचे मंडळ अध्यक्ष दयानंद कारबोडकर, सगळे बाकीचे पदाधिकारी, पंच सदस्य, सरपंच, उपसरपंच, हेर पंचायतींचे तांकां सगळ्यांक हांगासर सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता। आयचो हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडटा आसतना गेली 2-3 वर्सां जालो हो रोडाचें काम प्रलंबीत आसलें आनी आयज आमकां सगळ्यांक खुशी आहा की ह्या कामाचो हांगासर शुभारंभ जाता। हांव पयली गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी PWD खात्याचे मंत्री बाबा निलेश काब्राल ह्या दोगांचे उपकार आठोवपाक सोदता की त्यांच्या सहकार्यान आयज आनी आमच्या सगळ्यांच्याच कश्टांनी हो आयज रोडाचें हें काम चालू जाता आनी हें हॉट मिक्सिंग काम त्वरीत कंप्लीट करचें अशें हांव आमचे कॉन्ट्रॅक्टर दिनेश केणी हांचे कडेन मागता। बऱ्या तरेन काम पूर्ण करून क्वॉलिटी मेंटेन करची अशेंय बी तांकां सांगता। आयच्या ह्या कामाचें स्वरूप हांगासून तो तिकाजन मेरेन हो रस्तो सामको एकदम बिगडलेलो आसलो आनी अशा कंडिशनान लोकांनी खूब त्रास भोगले। जवळ जवळ 3 वर्सां ह्या भागाचें दुरुस्ती काम जालें ना, पण आतां आमच्या प्रयत्नान हें काम आयज सुरू जाता। आयज लोकांनी ह्या कामाक सहकार्य केल्लें आहा आनी त्या कामान ह्या कामान जो एस्टिमेट आहा कामाचो एस्टिमेट 85 लाख पर्यंत असो एस्टिमेट आहा। जवळ जवळ 5 किलोमिटर अंतराचो हो रस्तो आयज हांगासर हॉट मिक्सिंग काम सुरू जाता आनी तें आतां त्वरीत काम कंप्लीट जातलें।